गोवा प्रदेश यूथ काँग्रेस कमिटीच्या वतीन जे आमचे सगळे पदाधिकारी नरेंद्र सावयकर यांनी जे आर्च बिशोपाचेर जो स्टेटमेंट केल्लो, या स्टेटमेंटाच्या निषेधार्थ आम्ही आज नरेंद्र सावयकरांच्या प्रतिमेचं दहन करून आज त्याच्या वक्तव्याचा हांगा निषेध करता। फाटल्या आठवड्यात आर्च बिशोपान एक स्टेटमेंट केलो की केंद्र सरकारान जे CA, NRC आणि NPR लागू करपा विशयी परत फेरविचार करचो आणि तो लागू करपा दिवचो न्ही। आणि ह्या स्टेटमेंटाचेर नरेंद्र सावयकर जो भारतीय जनता पक्षाचो माजी खासदार साऊथ गोवा, गरज नासतना तो ट्वीट करता की आर्च बिशप यांनी पयली जे आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्युशनाचे जे आर्टिकल 30 आसा, जेणे करून जे रिलिजियस आणि ऑन बेसिस ऑफ लँग्वेज जे मायनॉरिटीज जे एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन चलयता ती पयली तो बेनिफीट पयली घेवपाचो बंद करपाचो। सो हो स्टेटमेंट एक खंयचे तरी मायनॉरिटीक दुखोवपाचो स्टेटमेंट आसा, कॉन्स्टिट्युशना विरुद्ध स्टेटमेंट केल्लो आसा। आणि आर्च बिशपान जर स्टेटमेंट कितें केल्लो आसत तो कॉन्स्टिट्युशनाच्या आधाराचेर केल्लो आसा। आणि नरेंद्र सावयकर ज्या CA, NRCचेर उलयता, ह्या कॉन्स्टिट्युशनल अमेंडमेंट हाडिल्ल्या स्टेटमेंटाचेर उलयता आणि तेजेर तो वक्तव्य करता। हो आज दुतोंडी दोन तोंडाचो नरेंद्र सावयकर, जो इलेक्शना पयलीं साऊथ गोवा जाका डिफीट पत्करची पडली, जाचो पराभव जालो, सो मे बी इलेक्शना पयलीं हो आर्च बिशपा कडेन आनी चर्ची कडेन वचून मतां जेन्ना मागपाक गेल्लो, चर्चीचो सपोर्ट मागपाक गेल्लो, तेन्ना तेजी भुमिका दुसरी आशिल्ली। आणि आज हो नरेंद्र सावयकर मायनॉरिटी आणि इन्स्टिट्यूशनाचेर जेन्ना अशी भाशा वापरता, हें चुकीचें आसा। आणि हो त्याच पक्षाचो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आज ह्या गोष्टीचो सारवासारव करपाक सोदता की जो नरेंद्र सावयकरान जो स्टेटमेंट केल्लो तेजेर आज पड्डो घालपा खातीर आज मुख्यमंत्री आणि भारतीय जनता पक्षाचो अध्यक्ष सदानंद शेट तनावडे हे आज पोचोवपाचो प्रयत्न करता। सो हेजे वयल्यान हेंचो डबल स्टँडर्ड दिसून येता। खंय तरी नरेंद्र सावयकरांनी मोठी चूक केल्या, गरज नासतना ह्याच पक्षाकूय तांच्या आज तेची जाणीव जाल्ली आसा आणि ते पोचोवपाचो आज मुख्यमंत्री आनी तांचो प्रदेशाध्यक्ष आज नेटान प्रयत्न करीत आसा। पूण ह्या गोष्टीचो आमी निशेध करता आणि शिटकावणी दिता की ह्या नाका आशिल्ल्या गोष्टीन जे भारतीय जनता पक्ष जे आपले नाक खुपसिता तेजो योग्य त्या वेळार जनताच ह्या भारतीय जनता पक्षाक धडो शिकयतली। ऑलरेडी साऊथ गोवाक तेंच्यांनी डिफीट तांकां पत्करची पडल्या, नॉर्थ गोवाक ते काटार सारवार जाल्ले आसा। पूण येणाऱ्या विधानसभेक आज जितके आज त्या लोकांच्या मनान आज जितके तांच्यांनी पॉयझन घातला आणि पॉयझन घालपाचोच प्रयत्न करता की देश आज विभाजन करपाचो आज त्यांचो विचार आसा, देश धर्माच्या आधाराचेर आज फूट घालपाचो BJPचो प्रयत्न आसा। हो आज भारतीय जनता पक्षान बंद करपाचो, कित्याक गोंयांत जे लोक आसा हे सेक्युलर विचाराचे आसा, जे आमचे हिंदू मुस्लीम क्रिस्तांव भाव जे आसा जे जे एका बऱ्या पिसफुली रावता आणि हे हांगा गोंयांत हो हेंचो प्रयोग फोल ठरतलो इतकें हांव सांगता। आणि हो भारतीय जनता पक्षान हांगा प्रयत्न करचो न्ही आणि हेजो आज परत आमी सगळे हेजो वक्तव्याचो हांगा निशेध करता। आणि दुसरी गजाल, नरेंद्र सावयकरान हे जे कितें स्टेटमेंट जो केला हेजेर ताबडतोब हेजेर माफी मागची, कित्याक ह्या एका स्टेटमेंटान तेणें सगळ्यांच्या भावना दुखयल्ल्यो आसा। आणि म्हाका दिसता इतिहासान पयल्या फावट कोण तरी एक आर्च बिशप जेन्ना आपलें कितें मत व्यक्त करता तेजेर टिका म्हणून करपाक एक पद्दत आसता। ह्या पद्दतीन कॉन्स्टिट्युशनाच्या आधाराचेर तूं कितें तरी वेगळें उलयता आनी ती टिका करता ही योग्य न्ही। आणि ताबडतोब नरेंद्र सावयकरान ह्या जे ताणें वक्तव्य केलें आसा तेजेर माफी मागची ही आमची मागणी आसा। गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी यूथ काँग्रेसी तर्फेन आयज जे उचलल आसा हेजो एक मुख्य कारण म्हणल्यार बाब नरेंद्र सावयकरान जी टिका केली आर्च बिशपाचेर, म्हाका दिसता खंय बरोवन जे आसा आयज कॅथलीक कम्युनिटीची मनां जी आसा ही दुखलेली आसा। आणि आफ्टर तेणें टिका केली म्हाका दिसता इमिजिएटली चीफ मिनिस्टर जो आसा गोंयचो हेणें 144 सेक्शन जे आसा हें नॉर्थान लायलें। हेजें मुख्य कारण एक आसलें की गोंयांत जे आसा कॅथलीक हिंदू आनी मुस्लीम जे भाव आसा ते सगळे CA
आणि NRC हेजे विरुद्ध जे आसा आझाद मैदान दुसरे कडेन जे प्रत्येक जाग्यावर जे आसा आज एकठांय जावपाक लागलेले आणि यांची आज मागणी असली की गोंयान जे आयज मायनॉरिटीज MLAs आसा तेमी आपलो आवाज जो आसा जे भारतीय जनता पार्टीन आसा तेमी आपलो आवाज जो आसा भायर काडलेलो की बाबा जे आर्च बिशोपाची ज्यो टिका जाल्या ही टिका जी आसा खंय तरी जे रॉंग जाल्ले आसा म्हणून आमी हे मायनॉरिटीज जे MLA आसा तेंचे कडेन मागता की तांकां समज मातशें पुसून तांकां दुखलं जायत जाल्यार तेमी इमिजिएटली भारतीय जनता पार्टीच्यान जो आसा आपलो राजिनामो जो आसा दिवचो आणि परतून जे आमचे काँग्रेसचे जो MLA भारतीय जनता पार्टीन गेला तेंचे कडेन आमी मागणी करता की तेमी आपलो राजिनामा दिवचो आणि भारतीय जनता पार्टीचे टिकेटीर तेमी बसून जो आसा परतून आमकां जिखून येवन दाखोवचो. जिल्ल्याचे इलेक्शन नोटिफिकेशन ऑलरेडी येयल्ले कडेन आसा त्यांच्या वांगडा ह्या आमदारांनी परतून जे आसा लोकां मदीं वयचें आणि लोकां मदीं वचून जो आसा परतून जिखून भारतीय जनता पार्टीचे टिकेटीर जिखून जे आसा लोकां मुखार येवन दाखोवचें.